हरे कृष्णा। हांव आजी तुमकां कुवेराले दोग जण चेडुआ नलकुवेर आनी मणिग्रीव म्हणून तांगेले काणी सांगता। कुवेराक दोग जण चेडू आसताची। एकलेल नांव नलकुवेरू म्हणून आनेकलेल नांव मणिग्रीव म्हणून। कुवेरू आमकां सगळ्यांक गोत आशिल्लो म्हणके तो शिवाले भक्त जावन आसता आनी शिवाले अनुग्रहा निमित्त कुवेराक मस्त एक ऐश्वर्य ताका आसता। ताजे निमित्त आमी कसन अर्थ करून घेवेत म्हळ्यार एकले लागीं मस्त ऐश्वर्य आसल्यार ताका अहंकार येवचे एक साध्यत आसता आनी तागेले चेडुवांक चेल्ली मद्यपान आनी जुजाटू ताजे पिशी जावचे तांकां साध्यते चड आसता। तशीची आत कुवेरा लागीं मस्त ऐश्वर्य आशिल्ले निमित्त नलकुवेर आनी मणिग्रीवा तांकां चेल्ली आनी मद्यपानाचे मोह आसता। एक दिवसू नलकुवेर आनी मणिग्रीव कैलासाचे मंदाकिनी गंगांतू तांणी अप्सरे लोटू नातासताची म्हळ्यार गम्मत करचे। कशी एक दरले हस्ती बायले हस्ती लोटू उदकांतू गम्मत करता तशीची नलकुवेरू आनी मणिग्रीव तांणी नग्न जावन घेनू मद्यपान म्हळ्यार संपूर्ण जावन घेनू मद ಹೊಂದೂನ್ घेनू तांणी मंदाकिनी गंगेंतू अप्सरे लोटू गम्मत करताची आसताची। तेदना नारद मुनी थंय येता। नारद मुनीक कळता कसा म्हळ्यार हे नलकुवेर आनी मणिग्रीव तांणी पिल्लींची आनी तांणी नशेंतू आसाची म्हूण। नारद मुनीक पळयल कुडले हे अप्सरे तांणी वस्त्र घाल घेनू तांकां धांपून घेताची। जाल्यार नशेंतू संपूर्ण अमल जावन आशिल्ले नलकुवेरू आनी मणिग्रीव हांणी दोग जण नारद मुनीक पळयल्यार समेत तांणी वस्त्र घाल घेनाची। तेदना नारद मुनी लेखता हे दोग जाणांक हांव कशी तरी हे चेल्लेले आनी हे कामजीवनाचे आनी हे मद्यपानाचे मोहातुलेन हांकां भायर हाडका म्हूण घेनू तांकां शाप दिता। नारद मुनी केन्नाय विंगड जनाक चांग लेखता आसता आनी तो विंगड जनाले उद्धार करता आसता। केन्नाय एक शुद्ध भक्तू विंगड जनाक आशीर्वाद करो अथवा तांकां शाप दिवो ते तांगेले चांगा खातीर जावन आसता। नारद मुनी लेखता हांव आत हांकां रूख केल्यार तांणी बुद्धी शिकताची आनी मुखारसून कृष्ण तांकां उद्धार करता म्हणून तांकां सांगता तुमी नंद महाराजाले घराचे आंगणाक वसून अर्जुना रूख जावन घेनू वसाची म्हूण घेनू नलकुवेर आनी मणिग्रीवाक नारद मुनी शाप दिता आनी तो मुखारसून नारायण आश्रमाक वता। नलकुवेर आनी मणिग्रीव तांणी नंद महाराजाले घरा आंगणांतू रूख जावन देवलोकाचे 100 वर्ष तनक थंय आसताची। ताची नंतर द्वापर युगांतू कृष्ण म्हळ्यार हे दामोदर मास म्हळ्यार हे कार्तिक मास म्हणून सांगताची। तेदना यशोदा माता ती कृष्णाक ताणे लोणी चोरलाल खातीर ताका एक व्हड रुखाचे झाडाक बांदून आसता। तो कृष्ण ते व्हड रुखाचे झाड घेवन घेनू भायर येता आनी तो ते दोनी अर्जुना रूख पळयता। ताका गोत आसता नारद मुनीन हे नलकुवेर आनी मणिग्रीवाक शाप दिला म्हूण।
तकाची तो ते झार त्या दोन्ही रुखाचे मध्य होरनू ते जोर जावन घेनू ते रूख दोन्ही ताणता. तेदना ते रूख पडता आणि नलकुवेर आणि मणिग्रीव तांणी भायर येताची आणि कृष्णाक नमस्कार घालून तांणी सांगताची, मिगेले मोगाचे कृष्णा, तुव देवोत्तम परम पुरुषु, तुव योगेश्वरु आणि तुव ऋषिकेशु, पुराजनाले इंद्रियाचे स्वामी तुवची, तुव देवादिदेव, तुगेलेची अधीनाचे अंतु हे भौतिक प्रकृती काम करतास, तुव अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायको, तकाची तू आमगेले नमस्कारू, तू आमगेले नमस्कारू एक्सेप्ट करका आणि तू आमका उद्धार करका म्हणून नलकुवेर आणि मणिग्रीव कृष्णाक प्रार्थना करताची. तेदना कृष्ण सांगता, ओ नलकुवेरा आणि मणिग्रीवा, म्हाका गोतस कसन म्हणरी नारद मुनीन तुमका कसलेक एक शाप दिल्ला म्हणून तुम्ही ऐश्वर्याचे एक अहंकारा निमित्त अंधकारांतू आसिलींची, जलरी नारद मुनीन तुमका नरका वच्ची तुलेन तुमका रक्षण कोरनू उद्धार केल्लास. ताजे निमित्त तुम्ही उडगास दवरून घेवका हे ऐश्वर्या निमित्त तुम्ही अहंकार होंदून घेनू आसच्या नज्ज. तुमका हे जीवन हे भौतिक लोकांतू अंतिम जीवन जावनू आस, ताजे निमित्त तुमगेले जीवन सार्थक जाल्ले आनी मुखारी तुम्ही स्वर्गलोकाक वसाची आणि थंय भक्ती सेवे कराची आणि तुमगेले जीवन सार्थक कराची. ताजे नंतर तुम्ही मिगेले आध्यात्मिक जगत जाल्ले हे वैकुंठ धामाक वापस वताची म्हणून कृष्ण तांकां सांगता. तेदना नलकुवेर आणि मणिग्रीव कृष्णाकू नमस्कार घालताची आणि ताका पदे पदे पाय पडून घेनू तांणी स्वर्गलोकाक वापस वताची. हे काणी निमित्त आम्ही कसन शिक्षेत म्हणरी, आमगेले की मस्त ऐश्वर्य आसच्या पुरो, जलरी आम्ही अहंकार होंदून घेनू आसच्याक नज्ज. आम्ही अहंकार होंदून घेन आसल्यारी ते आमकां दुःखाचे कारण जाता. भगवद्गीतेंतू कृष्णान अर्जुनाक सांगला, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्वाणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. म्हणरी केदना एकलो अहंकारांतू आसता तो केदनाय लेखता हे पुरा काम हामेची करचे म्हणून तो लेखता आसता. जलरी कृष्णाले एक शुद्ध भक्त जावन आशिल्लो म्हणरी नारद मुनीन तसो लेखलो भक्त केदानाई कसा लेखता आसता म्हणरी हांव कृष्णाले दासानुदासू, हे कृष्णाले अनुग्रहा निमित्ताची पुरा चलता आसचे. ताजे निमित्त हांव केदनाय भक्ती सेवे करता आसका आणि अशी जावन हांव विंगड जनाले उद्धार करच्याक प्रयत्न करता आसका म्हणून तो लेखता आसता. आम्ही आनी एक कसनी हे अर्थ करून घेताची हे काणी निमित्त म्हणरी आम्ही केदनाय भक्ती सेवेंतू आम्ही आमकां तोडगिसून घेवन आसका आणि भगवंताले नामस्मरणे केदनाय आम्ही करता आसका आणि भक्ती सेवे करून आमगेले जीवन आम्ही सार्थक करच्याक आम्ही प्रयत्न करका. इतली सांगून हे काणी हांव हांगा समाप्त करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण.